गोयची रेंट बाईक जी मोटरसायकल पायलट म्हणून वळखली वता ती आता डिजिटल झाल्या. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सोमारा म्हजे ड्रायव्हर ॲपचे उद्घाटन करून या पोर्तुगीज काळासावन चलत आयिल्ल्या वाहतूक सेवेक तंत्रज्ञानाचो आधार दिला. स्मार्टफोन आसचो ना, तो स्मार्टफोन ना तो पायलट हाजेर कसो येतलो? तांचे म्हणणें स्मार्टफोन ताका आमी दिता. त्या पायलटाक स्मार्टफोन जो एपाचेर येवपाक जाय तो आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता, इन्स्टॉलमेंटांनी न्ही. एक गजाल. दुसरी गजाल, तुमी जे तेज्या कडल्यान पयशे घेतात ते पयशे ती घेवचे ना, पयशे तुमीच घेतले. ते फक्त म्हणजे जाका कमिशन म्हणजे तुमी जर आतां एखाद्या भाड्याक म्हणजे धार बांदोड्या देंवलो आनी तुमकां सांकवाड्ड्या वचोंक जाय, तुमी आयज 100 रुपया घेता आसत 100 रुपयाच घेवपाचे. ते 100 रुपया तेंच्या एकावंटाचेर येवचे ना, तुमच्याच हातान येतले. ती फक्त ताका सर्वीस प्रोवायड करतले की पायलट धार बांदोड्या ह्या जागेर ह्या बसींतल्यान देंवल्या उपरांत थंय एवेलेबल आसा. हे ती कन्फर्म त्या जो बसींत वता ताका ते कन्फर्म करतले. पणजे मडगांवच्यान कोण काणकोणा वयता आनी काणकोणांतल्यान जाका पैंगीणी वचपाक जाय सिंगल एकाच मनशाक, तो म्हणजे 1,500 रुपया आनी 2,000 रुपया टॅक्सीक दिवन वचूंक शकना, कारण इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर देम. तुमी ताका 150 रुपयांनी घेवन वयता, बरोबर आसा काय ना? बट थंय आसा काय ना हो कोणाकूच खबर ना. तो आसा काय ना तो मडगांवच्या मनशाक कळटलो कसो? तो कळटलो ह्या एपाचेर. हय थंयसर पायलट आसा आनी हांव जर थंय वचत जाल्यार तो म्हाका 100% मेळटलो, तो म्हाज्याच खातीर रावला. हे जेन्ना ताका कन्फर्म जातलें तेन्नाच तो त्या बशीन बसतलो आनी तो काणकोणा देंवतलो आनी म्हाका व्हरून पैंगिणी पाय म्हणून सांगतलो. एखादें आमचें चली मनीस आसतलें, कारण तुमी हांव तुमच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. केन्नाच चुकून सुद्दां कसलीच केस बारीक सुद्दां पायलटाची केन्नाच जावंक ना. तुमच्या सगळ्यांचें मनापासून अभिनंदन. या ॲपच्या माध्यमासावन प्रवाशांक लागींचो मोटरसायकल पायलट सोदप आनी तो पिकअप पॉयंटचेर पावपा पयलींच प्रवास बूक करपाक मेळटा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें की ह्या उपक्रमा खातीर प्रवाशांची सोय बरी जातली आनी मोटरसायकल पायलटांक चड ग्राहक मेळोन उत्पन्न वाडपाक मदत जातली. भाड्याच्या व्यतिरिक्त आमी पळयता आतां होम डिलिव्हरी सिस्टम सुरवात जाल्या. होम डिलिव्हरी म्हणजे कितें? तर ह्या दुकानांतल्यान घे आनी थंय व्हरून पाय. आज कोण पायता? जे सगळे बायक ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो वेगवेगळ्या स्टेटीच्यो रजिस्टर्ड आसात. वेगवेगळ्या राज्यांतले भुरगे हांगा येता आनी हें काम करता. तें काम इजिली तुमी ते स्टँडार उबे आहात तेज्या इजिली तुमी करूं शकता. पणजेच्या बस स्टँडा वयलो व्हरून जर तेणी म्हटलो की पिझ्झा व्हरून आल्तीन पाय, तो पावंक शकना. आनी ताका पावपा खातीर जर तेणी कनेक्ट करपाक ताका जर फाल्यां सकाळीं 100 रुपया दिवपाचें ठरलें जाल्यार कित्याक न्हू? हें एडिशनल काम ती कनेक्ट करून तुमकां एडिशनल बिजनेस दिवपाची तयारी तेंची आसा. आतां करपाचो काय ना हो तुमी ठरोवपाचो. आनी त्या खातीरूच म्हणजे तांच्यांनी ही कनेक्टिविटी दवरल्या जेणे करून ह्यो होम डिलिव्हरी सिस्टम म्हणजे आज तुमकां कळपा खातीर सांगता हांव, होम डिलिव्हरी खातीर कमीत कमी गोंयांत 500 काय 600 गाडयो चलता होम डिलिव्हरी दिवपाकूच. आतां ह्यो होम डिलिव्हरीच्यो गाडयेच्या ऐवजी तुमच्यो गाडयो जर वापरल्यो गेल्यो, तुमकां जर 300 जाणांक एखाद्या बिजनेस एडिशनल मेळ्ळो आसत, कित्याक नाका जाला? म्हणून थोडोसो विचार करात आनी ही गजालीचो. मोटरसायकल पायलट ही गोयच्या सार्वजनीक वाहतूक वेवस्थेची एक अनोखी वळख. विशेष म्हळ्यार ज्या भागांनी इतर सार्वजनीक वाहतूक सेवा मर्यादित आसा त्या वाठारांनी ही सेवा मोठ्या प्रमाणात वापरली वता. मोटरसायकल पायलटांनी देखील ह्या उपक्रमाचे स्वागत केला. मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स असोसिएशन एक नव्या पावल उचलला. पायलट व्यवसाय हो पयलींपासून गोंयांत चालू आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी विश्वासाचें प्रतीक म्हणून हो हेका एक मान्यता मेळिल्ली आसा आनी ती कंटिन्यू करपाक आतां हांवें सांगपाची गरज ना, मुख्यमंत्री सांगला सगळे लोकूय सांगता. पूण जाल्लं कितें आसा, आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून पायलट व्यवसाय कमकुवत जाल्लो आसलो. तो परत ताका जाग्यार हाडपाक लागून स्थिर करपाक लागून एक नवीन टॅक्नॉलॉजी येयल्या, तेचो एक आमी आधार घेतला आनी ते म्हाजें ॲप हे कंपनीन आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचो आमचो विचार. कित्याक तर पायलट जो आतां सीएमानूय सांगला, गांवांनी जे वेहिकल ना थंय पायलट पावता. तुमकां खबर आसता हेचे पयलीं गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत बस सर्वीस अशी नसली आतां जशी आसा. आतां तुमकां खबर आहा, आतां पणजे तर विचारूच नाका की म्हाजी बस जी आसा आपली इलेक्ट्रीक बस येयला पळय, मुयो कशी सारकी एका फाटल्यान चड लायन लागता. प्रत्येक ऑफिसाच्या दारान वयता, सोडटा आनी कलेक्ट करता, दोनूय जाता. ताका लागून पायलट म्हणजे तो सामको जाम जाल्लो आसा तो स्लॉट. तशें गांवांत
गांवांनी पयलीं बशी वचोंक जाय पयलीं पायलटूच आसलो प्रत्येक कॉर्नराचेर पायलट आसलो तो पायलट मागीर शहरान गेलो शहरांतून सगळी ह्या कॉर्नर जी वळटाक वचपाच्या रावान तेणें आपलो बिझनेस करतालो असो तेन्ना ती जाणा आपली झगडी जाताली आयजूय ती जाता ती जावंक जायना म्हणून जे आमी कितें केलां आतां बस स्टँडाचेर जावं स्टँडाचेर जावन ताका फक्त भाडें मेळटलें हो विशय ना कित्याक लोक आतां कितें जाता आतां आमचो जो गोवा राज्य जे आहा पळय तें कितलें ब्रॉड जाल्लें आसा कन्स्ट्रक्शन खंय खंय वाडलेलें आसा पूण सगळो पायलट खंय फ्लॅटान रावता बंगल्यान रावता थंय तांकां ते खंय मेळना ताका लागून आयज जे एप आसा तो एपान जर तो जॉयन जायत आनी तो खंय 30 सेकंदां भितर जर तेणी येस केलो जाल्यार तो त्या दारान थंय पावता जेणे करून पायलट सोदपाची गरज ना आनी ताका लागून कस्टमराक जे त्रास ना आनी पायलटाक बिझनेस नसलो तो बिझनेस वाडोवपाक लागून तुम्ही आता हे सांगलां म्हाज्या बॅकग्रावंड हे कॉन्ट्रॅक्ट करता तेच सांगलां कितें सांगलां आमी रेंट बायक रेंट कार हेतून तुमकां घेवचें ना ते घेतल्या आमी तुमकां स्टॉप करतले ते आमी एग्रीमेंट केला तसो केल्लो आसा आनी दुसरी गोश्ट रेंट जी बायक आसा ती बायक मोटरसायकल नेवे घेवपाक लागून आमी आनी एक कंपनी ही कंपनी न्हू दुसरी एक कंपनी ते कंपनी आमी टायप केल्लें आसा आनी तिचेर आमकां आश्वासन दिलां की 2000 मोटरसायकली हे करून पायलटांक लागून स्पेशल तयार करता स्पेशल ह्यो मार्केटान नसतल्यो त्यो हे करतल्यो आनी त्यो फक्त पायलटाकूच दितले 50% डिस्कावंट तेंचेर सांगलां म्हाका सबसिडी आतां सीएमान सांगलां सबसिडी 50% आपूण दिता म्हणजे तो पायलटाक जो येता तो ती फ्रीज मेळटली अशी सर्वीस ती जाय जाल्यार आनी जे तरूण आमचे जे जॉब ना जॉबलेस आसात ते ना तांकां ताजो फायदो मेळटलो जेणे करून ते हेतून येवचे आनी कंडिशन आसा गव्हर्मेंटान हें केलां तें मोटरसायकल टॅक्सी असोसिएशन थ्रूच सगळे ते फुडें वयतले अशें गव्हर्मेंटान आश्वासन दिल्या जेणे करून इनलिगल जावचें ना ताका लागून आमचो हें केल्लो आसा प्रयत्न करता आसा आनी आयज तुमी जाणा सगळे सीएमान हें दिल्लें आसा आमकां आश्वासन दिल्लें आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान दिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर हो विशय जो आसा तो विशय आमी मिडिया सुरवाते पासून जो मोटरसायकल पायलट आनी तेचे प्रश्न मिडिया आता तुमकां खबर आसली माझे प्रत्येक हेचे कडेन चडांत चड लोकां कडेन म्हाजे कॉन्टॅक्ट आसल्या कारणान सगळो एक विशय घेतलो रोखडोच तेचे हें करून तें करतात आनी हांव म्हाका हें आसा की हो विशय तुमी लोकां पर्यंत पावयतले सगळे लोकां कडेन मिडिया प्रेस प्रेस सगळें हें करतले आनी आशा करुया की असो वेवस्था बरो चलो न्ही लोकांक सर्वीस बरी मेळोन न्ही कित्याक कोंकणीक एक सर्वीस मेळप ही इम्पॉर्टंट गरजेची कितले जाण आतां या खातीर आता तुम्ही गोंयान खंयसरूय आसले तरी प्रवासा खातीर वाहनांची चिंता करपाची गरज ना कारण तुमच्या सेवे खातीर गोंयचे विश्वासू मोटरसायकल पायलट सदांच तयार आसा तुम्ही पळयतात GNH